नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जिल्लो पंचायत मतदाना खातीर आयज गोंयभर जालें मतदान. उत्तर गोंयांत 65% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 61% मतदानाची नोंदणी. देशाची जावपी उदरगत पळोवन मतदारांनी मतदान करपाचो मारलो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांची सेरेंडिपिटी कला महोत्सवाक भेट. 400 वर्सां पोरन्या कलाकृतीची केली पळोवणी. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मंत्री आनी आमदारांनी उक्तायलो तांच्या पक्षाच्या जैताचो हावेस. आता नजर निकालाकडे. पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात मनयलो पुलीस स्थापणूक दीस. पुलीस महासंचालकांनी हुतात्म्या स्मारकाचेर ओंपली आर्गां. आता खबरो विस्तारान. आयज पुराय गोंयभर जिल्लो पंचायती खातीर वेंचणूक सुरू आसा. ह्या वेंचणुके खातीर मतदार आपले मत दिवपा खातीर व्हडा संख्येन आयिल्ले दिश्टी पडटले. निमाणी खबर हातीन आयली तेन्ना उत्तर गोंयांत 65.34% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 61.78% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर जावपी मतदान सकाळ सावनच मतदारांनी मतदान केंद्रा भायर गर्दी केल्ल्याचे दिश्टी पडटले. मतदारांक तांचो मतदार वळेरी क्रमांक आनी मतदाना खातीरची हेर मदत करपा खातीर वेंचणूक आयोग तशेंच हेर राजकीय पक्षांनी आपापली वेवस्था मतदान केंद्रा भायर केल्ली दिश्टी पडटली. ह्या वेंचणुकेंत कांय मतदार हे पयले फावट मतदानाचो हक्क आजमायतले. जातूंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची चली पार्थवी सावंत हिणी लेगीत पयलेच खेपे मतदान केल्या उपरांत आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तांकां सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचें घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक मत दिवचें. बऱ्याच मतदारांनी मत दिल्या उपरांत मत दिल्ल्याची खोशी खबराकारांकडे उलयतना उक्तायली. सगळीच पार्टी सारखी आहे दिसता. म्हणजे बरें आहा आनी थंड वातावरण आहा. कसली गडबड ना, कसली कांयच ना. वातावरण कोण कोणाक सांगना आनी कोण कोणाक विचारना. आपापले विचार आपापले सगळे सांगतात. ते बरें आहा आनी अशेंच जावंक जाय. अशेंच मतदान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज तांच्या मतदारसंघात वचून जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान केलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा तांची घरकान्न आनी तांची धूव आशिल्ली. लोकशायेन मतदाराचो हक्क हो सगळ्यांत व्हडलो हक्क आसा. देशाची जावपी उदरगत पळोवन नवीन मतदारांनी मतदान करचें असो उलो तांणी मारलो. लोकशाहीत मतदानाचो हक्क हो सर्वात व्हडलो हक्क आसा. आपलो प्रतिनिधी चूज करपा खातीर त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा की तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्दतीन मार्गदर्शन करीत आसा. नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें. आय एम नॉट इन्फ्लुएन्सिंग द न्यू वोटर बट डेफिनेटली तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें. बट मतदान करता आसतना ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ह्या देशांतली पळोवची. म्हणजे बाय फर्स्ट टायम वोटर करता त्या खातीर त्यांनी पूर्णता आपलो मतदानाचो हक्क आपल्या विचारांती केला आणि डेफिनेटली अशाच पद्दतीत बाकीची सगळी भुरगीं करतली हाजी हांव आशा व्यक्त करता. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी तांच्या मतदान केंद्रार वचून मतदान केलें. ह्या वेळार ते मतदारा वांगडा उबे आशिल्ले दिसून आयले. जिल्लो पंचायत सदस्यांक चड अधिकार दिवपाची गरज आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. I believe that the body should be given more powers, I think. And Honorable CM also has spoken in his speech that he will be giving more powers as far as the ZP is concerned on this. So what type of power you think?
No, actually, I think in the constitution, many powers are basically written as far as the ZP is concerned. Even in other states, I think some powers basically has been given. So at least some more powers basically should be given. I think it is hardly anything that they have really got. And they are almost representing the full constituency actually to Telefunction. At least as far as Talegaon is concerned, half the constituency they are representing. So some power, it is not just to make gutters and to give some things, instruments and all to schools or some institutions. But some more powers basically should be, more of an administrative power should be given to them. पर्यटन मंत्री आणि परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी घरच्या वांगडा मतदान केल्या उपरांत मतदान केल्ल्याची खूण दाखयत पत्रकारांकडे उलोवप केलें. उदरगतीचो विचार घेवन वचपी फुडाऱ्यांक आनी पक्षाक मतदान करचें असो उलो तांणी मतदारांक मारलो. तेच प्रमाण पर्वरीची जावपी उदरगत ही सर्वांगी उदरगत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आमचे सगळ्यो टिमी काम करीत आसा पर बूथ पोलिंग स्टेशनाचेर पोलिंग बुथार. इट इज बीन अ व्हेरी वायब्रंट थॉट दीस ZP. Unlike the earlier ZPs, the turnout today, it is like we say a festival of democracy. It is everybody coming out and people coming out and everybody is celebrating this मोदीचे विजन गोंय विकसीत भारत सरकार डबल इंजिन आणि ट्रिपल इंजिन सरकार घडोवपाक म्हाका दिसता सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघा खातीर सकाळ फुडें सुरू जाल्ले मतदानात हळूहळू वेग घेतलो. ह्या वेळार सुभाष शिरोडकार हांची धूव डॉक्टर गौरी शिरोडकार आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मतदान केलें आनी जैताची निशाणी पत्रकारांक दाखयली. विधानसभे खातीर जे उमेदीन वेंचणुकेचो प्रचार जाता तेच उमेदीन जिल्लो पंचायती खातीर वेंचणुकेचो प्रचार जालो. ताका लागून पुराय गोंयभर वेंचणुकेचो उत्साह पळोवपाक मेळटालो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जवळ जवळ एसेंब्लीच्याच रुपायल म्हणले आता इतले उमेदीन काल पयले लोक प्रचारूय करताले आनीक भोंवताले ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान प्रचार करतात आनी त्यामुळे इलेक्शनाक जो उत्साह आसा न्हय फक्त हांगाच आख्ख्या गोंयभर प्रयत्न लक्षांत येता आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की जवळ जवळ 80 to 85% वोटींग जातलें. आतांच आमच्या हांगसर ह्या बुथाचेर जवळ जवळ 90% वोटींग जाल्लें आसा. तरी वोटींग जें आसा पळय न्ही तें जबरदस्त जातलें दिसता म्हाका आनीक नक्कीच कमळ जें आसा पळय भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह हें जिखतलें आतां. लोकोपयोगी प्रकल्पाक विरोध करतल्या उमेदवारांक मतदार थारो दिवचे नात. भारतीय जनता पक्ष आनी मगोपाच्या कार्यकर्त्यांनी पंच सदस्य आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी मेळून बांदिवडेचो जिल्लो पंचायत उमेदवार जैतिवंत करपाचो निश्चय केला अशें 20 मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी मतदान केल्या उपरांत खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. प्रत्येक कार्यकर्तो इन्क्लुडींग जिल्हा सरपंच पंच आनी आमचो मुगो पक्षाचे कार्यकर्ते भायर सरून आनी मुखार वचून हे इलेक्शन लढना. त्या शिवाय भारतीय जनता पक्षाच्याय कार्यकर्त्यांचो आमकां तेंको आसा. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाता की जे लोक कितें करता तांकां पयस दवरपाक जाय. कारण ह्याच मनशान आमचो बांदोडेचो जो सिवरेज प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट बंद करपाक हात आसा आनी अशा मनशा पसून लोकांनी अलिप्त रावन अशा मनशांक तांकां योग्य दिशा दाखोवपाची आवश्यकता आसा. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसोप्रत युकार पोळे मुखावेले खबरो जिल्हा पंचायत मतदारसंघ सुकुरपर्राच्या 22 क्रमांकाच्या बुथाचेर वचून कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी मतदान केलें। मुखेलमंत्र्यांनी जिल्हा पंचायत सदस्यांक कांय अधिकार दिवपाचें उतर दिलां अशें ह्या वेळार पत्रकारांकडे उलयतना आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें। तूं जेन्ना दारादारांनी भोंवता लोकांच्या तेन्ना कळोन येता की लोक जो आहा हे आमी जे काम करता, आमदार काम करता, पंचायतीचे लोक काम करता, NGO काम करता, बरे लायक मायंडेड लोक काम करता, फुडाकार घेता आनी बरें काम फुडें व्हरता, तितून सगळे लोक खूश आहा। लोकांचे पयशे, इवन प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आहा विकसीत भारत, तितून आमचो स्वयंपूर्ण गोवा जो CM म्हणटा, हे वेगवेगळे हितून सेक्टरांनी CM इज हेल्पिंग आवर लोकल पीपल टू कम अप इन लायफ, वेदर इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर सेक्टर। सो आमी रिक्वेस्ट करता की RDA डिपार्टमेंट जो आहा, डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, हो डायरेक्ट अंडर ZP हाडचो आनी ZP हितूनसून जे फंडींग आहा ते ZPचे थ्रूच दिवचे आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आनी जे शेताची कामां जी आहा अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे तेंच्या अंडर करचे, म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता, WRDच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता, असो जर तर एक मेसेज असत जाल्यार जिल्हा पंचायत मेंबर विल बी व्हेरी प्रोएक्टीव एंड विल बी व्हेरी बिझी। शिवोली आणि हणजुणा मतदारसंघात जेन्ना घराघरांनी प्रचार सुरू आशिल्लो तेन्ना जो तेंको मेळटालो तो मतदानांतल्यान दिसून येतलो अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें। आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब, आनी द थिंग इज आय डिडंट कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन इन अंजुना, वॉज कॉर्नर मिटिंग्स वी वर होल्डिंग इन शिवोली ऑल्सो, and thank everyone who came from day one till the end for campaigning, who roamed with us, as well as for voting for our candidate. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र हांणी मय मतदारसंघात आशिल्ल्या दोनूय जिल्लो पंचायत मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जैतिवंत जातले असो विश्वास उक्तायला। सकाळी मतदान केल्या उपरांत ते खबराकारांकडे उलयताले। नागरिकां भितर उत्साह आहा आनी हो उत्साह दिसपाचें कारण म्हणजे भारतीय जनता पार्टी फाटसून लोक सगळेचे एकत्रीत जाल्ले आहा, तेचे सहकार्य जे आसा त्यामुळे हो उत्साह आहा आनी आमकां निश्चितच खात्री आहा की आमचे दोनूय जिल्हा पंचायत आमचे जे उमेदवार आहा सौ कुंदा मांद्रेकर आनी श्री महेश सावंत हे मोठे मताधिक्यांनी निवडून येतले हे आमकां 100% गॅरंटी आहा। हांव आमच्या सगळ्या नागरिकांचे, सगळ्या मतदातांचे आभार मानूंक सोदतां आनी आयज तेंचे धन्यवाद दिता तांकां की मोठ्या संख्येन आयज लोक आमच्या पोलिंग स्टेशनाचेर येवन आयज मतदान करीत आहा। दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी मेणकुरे मतदार केंद्राचेर वचून मतदान केलें। हे खेपेक जे मतदार जिल्लो पंचायती खातीर मतदान करतात ते उदरगती खातीर आनी समृद्धी खातीर मतदान करता। मनीसबळ, उदरगत आनी मुळाव्या सुविधांची उदरगत जावप गरजेचें आसा अशें मत दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलें। तुम्ही पहिले आसतले बुथाचेर इतको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा, ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा। लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा। लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय। बाकीचे आमचे जे सगळे जे
विषय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली किंवा जे लोक कोणाचेर कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहरभाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता. दवर्ली आणि नावेलीच्या जिल्लो पंचायत मतदारसंघात भाजपाचे जैत जातले असो विश्वास नावेलीचे आमदार उल्हास तुवेकार हांणी उक्तायला. दर एका मतदान केंद्राचेर व्हडा प्रमाणात सकाळ सावनूच लोकांनी मतदाना खातीर रांग लायतना दिश्टी पडटाली, जाचे वयल्यान हे वेंचणुकेंत भाजपाच्या जैताचो आंकडो वाडटलो असो हावेस तांणी उक्तायलो. लोकांक खबर आहा BJPच्यान कितें डेव्हलपमेंट केला तो गोंयचो डेव्हलपमेंट जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात डेव्हलपमेंट आमच्या झडपी परेश तेणी केल्लो डेव्हलपमेंट हो सगळें डेव्हलपमेंट पळयल्यार लोकांक खबर आहा BJP शिवाय आनी पर्याय ना. ओन्ली पार्टी BJP ही लोकां खातीर काम करता, लोकां खातीर स्किमी हाडटा. हेज्या पयलीं कांयच केन्ना जावं ना. काँग्रेसीन कितलींशीं वर्सां राज्य केलें. लोकांक खबर आहा, लोकांक सांगपाची गरज ना. आयचे युवा तांकां सुद्दां खबर आहा की आमची BJP बरें काम करता आनी त्या खातीर लोक सगळे आपूण जावन आयज वोटिंगेक भायर सरता. मोर्जी जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार तारा हडफडकर वेंचून येतल्यो असो विश्वास आसा अशें वक्तव्य मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी केलां. मतदानाक मेळिल्ल्या उपाट प्रतिसादा उपरांत तांणी खबराकारां कडेन उलयतना मत उक्तायलें. पयलीं म्हणल्यार सगळे आमचे मोर्जी मतदारसंघ मोर्जी मांद्रे आनी आगरवाडे चोपडे तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी फूल सपोर्ट दाखयला आमकां. आमचे कॅन्डिडेट जे आमी दिले तारा माई हडफडकर तिका सगळ्यांनी भरघोस असो सपोर्ट तुम्ही वचात ते बुथाचेर आयज दिसतलो जे ऑपोजीट कोणाचे तुका टेबलूच दिसचे ना लोकूय दिसचे ना पूण सगळे आमचे कार्यकर्ते सारके फूल फ्लॅश तिका निवडून हाडपा खातीर एकी कडेन रावलेले आहात आनी डेफिनेटली आमी सगळे कडेन लिडींग आसतले आनी 100% विक्ट्री आसतलीच आसतली. हे फक्त सगळे श्रेय वयता आमच्या तिनूय गांवच्या जनतेक जेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटचेर विश्वास दवरलो की ती फुडें ह्या सगळ्या तिनूय गांवांनी आपले कार्य करतले ZP फंडांतल्यान सगळी कामां करतली म्हणून. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मतदानाच्या टक्केवारीचेर काँग्रेस पक्षाचे जिल्लो पंचायत उमेदवार राजेश वेर्णेकार हांणी प्रश्न उपस्थित करून सलग 3 दीस सुटी आशिल्ल्या कारणान लोकांनी जिल्लो पंचायतीचें मतदान गंभीरतायेन घेवंक ना अशें मत उक्तायलें. ZP जे निवडून येता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां पावर कमी आसा, तांकां बजेटरी प्रोविजन आसा. म्हाका दिसता ते वर्साक कितें 25 लाख रुपया कितें तरी एका ZP एक्सपेंडिचराचे आसता. सो डेव्हलपमेंट कामां ते ZP घेवंक शकना आनी तांकां तशे अधिकारूय ना. इवन पंचांक सुद्दां जास्त अधिकार न्ही, आमी म्हणटा पंच जो आसता ताका सुद्दां जास्त अधिकार आसता.
सो झेडपी इलेक्शनाक झेडपीचे मेंबर ना म्हणटकीर लोकांचोय तेंचे कडेन तितको कनेक्ट जायना सामान्य लोकांचो. दर एका मतदान केंद्राचेर आपल्याक भरघोस मतां मेळटली आनी आपूण जैतिवंत जातलो असो विश्वास अपक्ष उमेदवार भिका केरकार हांणी उक्तायलो. हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की जे कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे आनी वेरे मागुरुमेचे पंचायतीचे मतदार म्हाका निश्चितच हितून विजय करून हाडटले हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण कितें तेंच्यांनी म्हाका म्हाजे कडेन जे उलयले आनी तेंच्यांनी ते जे म्हाजे कडेन हांसोन खेळून सगळे उलयले ते हितून म्हाका दिसता की मतदार जे सगळे आमच्या सायडीन आसा. शिरोडा जिल्लो पंचायत उमेदवार डॉ. गौरी शिरोडकार हांणी कार्यकर्ते आनी मतदारांनी आपल्या जैता खातीर भोवमोलाचें काम केलां. ह्या कामांतल्यान आनी जनसंपर्कांतल्यान आपल्याक जैताचो विश्वास आसा अशें मत उक्तायलें. जे कितें हांवें काम केलां आनी आमचे बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां ते कामाच्या वरवीं म्हाका खात्री आसा की लोक आमचे बरोबर रावतले आनी आमकां सपोर्ट करतले हे इलेक्शनाक आनी फुडले 5 वर्सां खातीर ते जी कामां करून घेवपाक जाय ती आमी करतले ही तांकां लोकांक गॅरंटी आसा आनी त्या खातीर सगळे आमकां वोटींग करतले हितून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. फाटल्या 5 वर्सांत जिल्लो पंचायत सदस्य म्हणून जो वावर केला त्या वावराच्या फाटभुंयेर हे खेपे लेगीत मतदार आपल्याक वेंचून हाडटले असो विश्वास जिल्लो पंचायत उमेदवार सिद्धेश नायक हांणी सांगलें. वेंचणुकेंतलो दर एक उमेदवाराक आपूण तितलेंच म्हत्व दिता कारण दर एक उमेदवार आपल्या जैता खातीर यत्न करीत आसता अशें तांणी मुखार सांगलें. तशें कॉम्पिटिटर जे 5 जाण रावल्या म्हाज्या अगेन्स्ट ते सगळेच कॉम्पिटिटर म्हणून पळयता. पूण कशें आसा शेवटी लोक आसता ते हें आसता किंग आसता. सो पीपल हॅव सीन माय वर्क. तशें म्हाका ओवरऑल ते हितूंतल्यान कॉम्पिटिशन अशें दिसना बट डेफिनेटली पीपल वील एक्नॉलेज वॉट वर्क आय हॅव डन. नावेलीचो आदलो जिल्लो पंचायत उमेदवार सिप्रू हांणी काँग्रेस पक्षाच्या जैताचो हावेस उक्तायलो. दर एका मतदान केंद्राचेर सुरवेक जाल्ल्या मतदानाची गती खूबच ल्हव आशिल्ली जी फुडारान हळूहळू वाडल्या आनी ही वाड काँग्रेस पक्षा खातीर जैताची आस जागयता अशें नावेलीचो आदलो जिल्लो पंचायत उमेदवार सिप्रू हांणी सांगलें. आनी हितूंत आनी चिंतपा आनी कांय ना. लोक आतां एडी कोताय कोणाचे फोटो खुंये लायताय आनी तेंगेले ते एक तांकां भिरांत पडली आहा की हो सिप्रू काँग्रेस जिखयतो म्हणून आनी ताका लागून ह्यो तेंगेली नाटकां पडे आसताय दिसते वॉट्सॅपाचेर घाताय आमी BJP पोटिकान घाताय पूण तेश ना तें. आमी काँग्रेस जॉयन जाले तेन्ना आमी काँग्रेसाक उतर दिल्लें की आमी हे फाटी आमचो जिल्लो आसूं जिल्लाकूय हाडले आनी आमचो हे फाटी एसेंब्लीचें सीट आमी काँग्रेस जिखोन हाडले म्हणून आमी लोकांनी आमचो सगलो लोक हे फाटी काँग्रेसाक जॉयन जालो. गोयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांच्या हजेरेन पुलीस मुख्यालयाच्या मैदानाचेर पुलीस स्थापणूक दीस मनयलो. ह्या वेळार राज्यभरांतले पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी हजर आशिल्ले. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं आनी उपरांतच्या परेडीची पळोवणी केली. ताच्या उलोवपांतल्यान तांणी पुलीस खात्यान वर्सभरांत केल्ल्या कामाचो आढावो घेतलो. Both the districts and all units during the last year have performed exceptionally well. On the crime and law and order front, the situation in the state remained under control and the detection percentage has been 87.77%, which speaks volumes of your hard work, dedication and professionalism. Similarly, during this period, 157 cases under NDPS Act have been booked, in which 201 culprits have been arrested and approximately 236 kg of drugs have been seized, valued at rupees more than 78 crores, which is the highest ever in terms of value of the drugs seized by Goa police, meaning thereby that we are trying our level best to make a dent in the supply chain of drugs. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन हांची नेमणूक जाल्या उपरांत मुखेल मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पयलेच खेपे प्रतिक्रिया दिल्या. नितीन नवीन हे तळागाळांत काम करपी कार्यकर्ते जावन आसात आनी ते एक उत्तम प्रशासकूय जावन आसात.
तांच्या ह्या नव्यान जापसालदारके खातीर गोंय सरकार आनी गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांकां परबी भेटयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दितना सांगलें। कार्याध्यक्ष नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से बिहार से कार्यकर्ता है, 5 टाइम एमएलए युवा मोर्चा के मेरे साथी और युवा मोर्चा में मेरे साथ में वाइस प्रेसिडेंट बोलकर उन्होंने काम किया है। उनके नेतृत्व में एकता यात्रा, महंगाई यात्रा, तिरंगा लहराओ लाल चौक और गुवाहाटी से तवांग तक यानी जो शहीद यात्रा, शहीदों को श्रद्धांजलि यात्रा निकली थी, मैं उनके साथ में था। मुझे पता है कि ग्राउंड वर्क से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक उनका काम मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ईदन बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स एट प्रेजेंट, जो 5 टाइम एमएलए और एट प्रेजेंट द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिहार सरकार में है। मैं निश्चित रूप से गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके आगे आने वाले कार्यकाल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के लीडरशिप में आगे आने वाली सभी इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आयज सेरेंडिपिटी महोत्सवाक भेट दिली। तांच्या वांगडा सेरेंडिपिटी कला महोत्सवाचे संस्थापक आणि संरक्षक सुनीलकांत गुंजाल हजर आशिल्ले। केंद्रीय संस्कृती मंत्री शेखावत हांणी सेरेंडिपिटी कला महोत्सवान मांडिल्ल्या कॅरेवेगियो ह्या हांच्या 400 वर्स पोरन्या मॅगडालिन इन एक्स्टासी ही कलाकृती पळयली आणि पुराय कला महोत्सवाचो अणभव घेतलो। Serendipity Art Festival of Goa, and this is the 10th edition of this festival. And I strongly feel that the level which this festival have arrived in, the enthusiasm what the people are having for this festival, not only in India, all across the world, it has become the identity of Goa now, and it's an amazing work. Though I have a little bit time only, for a day only I could stay here, otherwise it requires 10 days to 10 all days. If somebody gives, then also he cannot fully immersed into this. It's an amazing work, and it has become an amazing platform for the established artists as well as for the emerging artists also. And the Goa, which used to be the cultural capital in the country and having so many artists here, this place is also very relevant. The weather is also absolutely perfect for this art festival here, and I strongly feel that this will change the narrative of Indian art all across. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अस्तंत बंगाल आणि आसामच्या भेटेर आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत बंगालातल्या नादिया जिल्ह्यातल्या राणाघाट हांगा राष्ट्रीय महामार्गा खातीर बुनयादी फातर बसयतले। लागीं 3200 कोटी रुपया खर्च या प्रकल्पा खातीर येतलो असो अदमास आसा। बाराजुगली कृष्णनगर मार्गाचे 66.7 किलोमीटर लांबायेच्या 4 पदरी रस्त्याचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार तांणी टेलिफोनाच्या माध्यमांतल्यान जनतेक संबोधित केलें। अस्तंत बंगालान आमी व्हडा प्रमाणात उदरगतीच्या कामाक नेट दिला। आयच्या ह्या रस्त्याच्या उक्तावणात सिलिगुडी ते कोलकाता मदली येरादारी सोपी जातली अशें तांणी सांगलें। बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18°C नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। जिल्लो पंचायत मतदाना खातीर आयज गोंयभर जालें मतदान। उत्तर गोंयांत 65% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 61% मतदानाची नोंदणी। देशाची जावपी उदरगत पळोवन मतदारांनी मतदान करपाचो मारलो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी।
केंद्र संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांची सेरेंडिपिटी कला महोत्सवाक भेट 400 वर्सां पोरण्या कलाकृतीची केली पळोवणी. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन मंत्री आणि आमदारांनी उक्तायलो तांच्या पक्षाच्या जैताचो हावेस. आता नजर निकालाकडे. पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात मनयलो पुलीस थापणूक दीस. पुलीस महासंचालकांनी हुतात्म्या स्मारकाचेर रोपली आर्गां. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.